केसरवाल झरीचे सोबितीकरणाच्या नावान जीटीडीसी थंय 3 स्टार हॉटेल हाडूंक सोदता। थंय हॉटेल कशेच उबे जावंक दिवचे ना म्हूण थळाव्यांनी नेट लायला। वेळ पडला जाल्यार कोर्टातूय वचपाची लोकांची तयारी। झरीच्या सोबितीकरणाकूच करपाचे आसल्यार ते खंय पंचायतूय करपाक शकता। जमीन खंय कमुनदारीची। Let's go to the tender only. It says it is 28,200. If we go to with the market rate, let's say I go with the lowest. Although the rate is around 20,000 there, let's say we'll go half. If you say 28,000 square meters, it comes to around 28 crores. Okay. According to this tender, what it says is GTDC will allot this land to the hotel project. Whoever is buying, I don't know if the party is already ready. It could be possible the party is already ready, and this may be tender because it did not. It is a e-tender. It did not come to public, and since this is already this could be 28 crores, and what we are getting here for 28 crores, what they are doing? They want 35 room 3-star hotel, minimum 3-star hotel. Okay, and along with that, what the people from Bartali and LOC and surrounding village will get is rejuvenation of Kesarwal Spring. For 28 crores, we will get rejuvenation of rest. All the money will, who will enjoy the benefits? The hotel will enjoy the benefits. GTDC will give the land free of cost for X number of years to the hotel. We will not allow this hotel to come here, and we will rejuvenate the well. We'll go to the court, and we'll whatever steps to be taken legally we will take, and if required, the whole of village of Kelosi is with us, whole of village of Kortali is with us, and surrounding villages as well. Secondly, the whole of Goa is with us. So Mr. Cabral and Arina, please review your positions on this project. आता पळया गोयच्या ह्यार सरभोवतणच्यो काय खबरो। आयतारा गोंयभर सान आंतोनीचे फेस्त मोठ्या उमेदीन जाले। वर्सा 13 जुनाक फेस्त जाता, मात चडशा इगर्जींनी ते आयतारा दवरतात। सान आंतोनीक दुबळ्यांचो आनी एकसुयांचो सांत म्हूण मानतात। चिचोण्या देवसा आनी बार्देसान शिवोले आयतारा फेस्त जाले। वाडदिसा निमतान कळंगूटचो आमदार मायकल कानोळे ओल्ड एज होमान पावलो। म्हाका कमिटीन सांगूनी anything it could be like painting of this place or anything whatever is required by Ark of Hope for the elders, anything is required, I am there to do it for you all. खासदार नरेंद्र सावयकरान काणकोणा खोतीगांव गांवडोंगरे रोपांच्यो बियो वाटल्यो। 80 शेतकार बियो घेवंक आशिल्ले।
ICR म्हाका दिसता तुमी कांय जाणांनी पळयलाय बीन आसतलें ओल्ड गोवा जें आसा तें आनी वेगळे वेगळे प्रयोग हे ICR जे आसा ते करीत आसता. हें बी सुद्दां एक बऱ्या पद्दतीचें बी तांणी तयार केल्लें आसा की जेका लागून खरें म्हणजे आमकां कमी उदका भितर 15 दीस जरी उदक ना जालें जाल्यार सुद्दां हें जें भात आसा ताका त्रास जायना आनी तें बऱ्या पद्दतीन उबें रावता आनी फुलता. अशा पद्दतीचें खरें म्हणजे एक बी तांणी आमकां सगळ्यांक ह्या गोंयकारां खातीर उपलब्ध करून दिल्लें आसा. आमच्या गोंया भितर खरें म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी सगळे शेतकार आसात आनी म्हणून खरें म्हणजे आमच्या गोंयचो वेवसाय जो आसा तो खरें म्हणजे शेतीचेर बरोचसो आसा. पूण जालें कितें की आतां मदल्या टायमा भितर कांय काळांनी खरें म्हणजे मायनिंगाची सुरवात जाली आनी कितें जालें आनी तातूंतल्यान खूब जाणांनी जमनी आपल्यो ज्यो आसात त्यो पणाक दवरपाक सुरवात केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.